अंजुने धरणाच्या पातळीत वाढ जाल्ल्यान शुक्रारा दनपारा धरणाची चारूय दारां उक्ती केल्या। धरणाच्या चारूय दारांतल्यान नियंत्रित उदकाचो विसर्ग सुरू केला। अंजुने धरणांतल्यान उदक सोडल्यार व्हाळवाड न्हंय वाठारांत हुंवाराची परिस्थिती निर्माण जाता। तशेंच चोल्ला घाटांतल्या उटंगराच्या पावसाक लागून व्हाळवाड न्हंयेक अजून उदक मेळ्ळें जाल्यार कश्टी आनी व्हाळवाड न्हंयांचे उदकाचें प्रमाण वाडपाची शक्यताय आसता। ताका लागून कश्टी आनी व्हाळवाड न्हंय वाठारांतल्या लोकांनी न्हंय वाठारांत वचचें न्हय आनी योग्य ती जतनाय घेवची अशें उदका स्रोत खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी कळयला। उदकाची पातळी 91.15 मीटर जाल्ल्यान उदक नियंत्रित प्रमाणात सोडला।